नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव दीप्तिका कुडकर। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हळ्यार आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। माशेलच्या भुरग्या जाणट्या नेण्ट्यांनी व्हडा उमेदीन मनयलो चिखल कालो। नाच आनी खेळ करीत सणाचो काडलो हुस्त। दिसभर पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून आडले फोंडेचो रस्तो उदकापोना। फोंडकुलाचो अदमास येनाशिल्ल्यान रस्तो जाला मरणाचो सापळो। दिवचल पालिकेच्या बाजार संकुलाची सामकेच जाल्या उतिकाय। गिरायक आनी विक्रेकारांक गळटेक दिवचे पडटा तोंड। कामोडले येवपी मेगा प्रकल्प रद्द करपाची मागणी करीत थळाव्यांनी घालो पंचायतीक घेराव। प्रकल्पांक काडिल्ली नोटीस सरकारान घेवची फाटी थळाव्यांची मागणी। शिरगांवच्या स्कुलाच्या भुरग्यांनी दिवचल पालिकेच्या कोयर प्रकल्पांक दिली भेट। कोयराचे विलीनीकरण आनी प्रक्रियेचेर केलो अभ्यास। आनी पेडणे मालपेच्या महामार्गाचे काम उण्या दर्जाचे। सरकारान कंत्राटदारांक घालचे काळे यादीत। समाज वावरपी शंकर पोळजेची मागणी। आता खबरो विस्तारान। माशेलचो फामाद चिखल कालो अंदूय ह्या वर्सा व्हडा उमेदीन मनयलो। जाणटी नेण्टी आनी भुरग्यांनी ह्या वर्साय चिखलाक बुडून पारंपारीकताय जपून दवरली। ह्या वर्सा राजकीय फुडाऱ्यांनी ह्या सणात भाग घेवन घुस्त काडलो। सगळ्यांक खबर आसलो चिखल कालो म्हटल्यार कितें आनी चिखल काल्याक कितलो महत्व आसा हे आमी जाणून घेतलीच। ताचे पयलीं गोंय हे आमचे सैमान नटलेले आसा आनी गोंय सैमान नटल्या कारणान हांगासर गोंयची ब्युटी गोंयची सुंदरकाय जी आसा ती आमच्या सैमा खातीरूच गोंय हे आमचे सुंदर अशें आसा। पूण खंय तरी सैम हो नश्ट जावपाक लागला आनी हांगासर व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येतात, डोंगर पोखरले वयता। पूण खंय तरी अशे वाठार आसात थंयसर अजुनूय सैम आनी परंपरा ह्यो जपल्यो गेल्यो वयता। आनी तसोच म्हटले मार्शेल हो गांव हो चिखल कालो जाता। चिखल काल्याचें म्हत्व कितें, कित्या खातीर मनयलो वयता हें आमी आतां जाणून घेवया। आषाढ म्हयन्याच्या दुवादशीक मार्शेलांतल्या देवकी कृष्णा देवळान चिखल कालो मनयलो वयता। घोग्यांनी पडपी पावसात देवळाच्या प्रांगणात मातयेचें रूपांतर चिखलात जातकच खऱ्या रूपान हो सण सुरू जाता। हांगा तेल काडून देवळात देवकार्य केल्या उपरांत कृष्णाचो नाम जप करून भावीक देवळाक फेरो मारता आनी चिखलान घालून घेतात। चिखलात पारंपारीक नाच आनी खेळ करतात। चिखलात लोळटात आनी एकमेकाच्या आंगाचेर तो मळटात। चिखलात खेळून जाल्या उपरांत लग्नाचो खेळ चालू जाता। तातूंत दादले बायल जावन पारंपारीक भेस धारण करतात। ही परंपरा 4.5 वर्सां पयलींच्यान चालू आसा। परंपरान कितें पडलें हें आसा लोकांक क्रिया जी आसा खेळ ते सगळे ते हें लागून ते सकाळी 24 तासाचें भजन दिवली दवरता। काल 12 गेले 12 हें खंय करून आनी खेळ सुरू जाता। आनी सगळ्यात पयलीं परंपरा कितले खेळ असेल तेचो खेळून येता आनी 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 ताका हें ना गोपाळ कृष्ण आसता न्ही कृष्णाचे क्रिया हे खेळ आमचे कितले खेळ आसा तितले चालू हें खेळ आयकून बाकी हें करता
मागीर चडून आनी शेवट मागीर दिवली 12 हें करता काल आदलेली 12 पेटयता दिवली दुसरे 12 खेळ सगळो सोंपतालो तो सगळ्यांनी काय आज हें करता मागीर खेळ सुरू जाता येवन तेचे सगळ्यांक आनी मागीर आमी जावकूच ना आजो पडलो सामके हय 400 देव जेन्ना हांगा आयला तेन्ना सुरू हय देवाचो 200-300 वर्सां जाली ती हांगा सुरू आसा पूण आतां थंय आज निमाणी फायनल वैशिष्ट्य अशें कितें चिकलान ना तो मेन जाले ल्हान व्हडले जाल्ल्या भुरग्याक सुद्दां 6 म्हयन्याचे सुद्दां हाडून मातशें हें करून कपडा लावन व्हरप ताका मातयेनूच कित्याक म्हणजे मातयेचो खेळ कित्याक मातयेचोच खेळ कित्याक 5 वर्सांनी कितें खेळटा सगळ्या भुरग्यांक तो ल्हान हो ताका कोण हें कृष्णा ल्हानपणान जसो चिखलात खेळटालो त्याच खेळाक मार्शेलच्या लोकांनी सणाचें रूप दिला कृष्णा भशेन भुरगे जावप आनी उमेद वाटप ह्या सणाचो उद्देश 6 म्हयन्याची भुरगीं ते 60 वर्सां पिराये मेरेन जाणटे ह्या काल्यात उमेदीन वांटो घेतात हो सण उमेद म्हण न्हय जाल्यार लोकांक सैमा वांगडा जोडून दिता अशें ह्या गांवच्या लोकांचें म्हणणें आसा जाल्यार आमी पळयलो आतां चिखल कालो हांगासर माशेल ह्या वाठारांत कसो मनयलो वयता फक्त व्हडलेच लोक न्हय तर ल्हानांतले ल्हान 6 म्हयन्याच्या भुरग्याक सुद्दां हाडून हांगासर चिखलान लोळयले वयता कारण म्हणजे अशें मानलें वयता की ह्यो चिखल म्हटल्यार एक वखद कशें आमच्या शरिरा खातीर कारण म्हणजे पयलीं लोकांचें अशें म्हणणें आसा की पयलीं हांगासर खुद्द कृष्णा येवन हांगासर आपल्या म्हणजे फ्रेंडा वांगडा आपल्या दोस्ता वांगडा येवन हांगासर खेळटालो जाल्यार आमी पळयलो माशेल ह्या वाठारांतलो हो चिखल कालो जाल्यार सगळ्यांनी मुजरत वर्सान वर्स ह्यो चिखल काल्याक येवचो आनी ह्या चिखल काल्याचे दृश्य आसा ते पळोवचे गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान कॅमेरामॅन हर्ष सयत वर्षा आश्वेकर घोग्यांनी पावस पडिल्ल्यान आर्लेम फोंडे वचपी महामार्गा वयले रस्ते उदकापोंदा गेल्या गाडी चलोवप्यांक हाचो खूब त्रास सोंसचो पडटा रस्त्यार उदक भरिल्ल्या कारणान रस्त्यार आशिल्लीं फोंडकुलां दिश्टी पडनात ताका लागून अपघात जावपाची शक्यताय वाडल्या दिवसलच्या बाजार संकुल इमारतीची सध्या उतिकाय जाल्या या संकुलातल्या फळ भाजी आणि हेर विक्रेत्यांसयत ग्राहकांक सध्या पावसाच्या गळटेचे समस्येक तोंड दिवचें पडटा उटंगराचो पावस पडलो काय बाजार संकुलात गळटीची मोठी समस्या निर्माण जाता संकुलात वचत थंय पावस गळपाक लागता पावसाच्या उदकापासून बचाव करपाक बालद्यो आनी हेर आयदनां दवरपाची पाळी विक्रेत्यांचेर येता पावसाच्या उदकान भिजून कांदे आनी हेर भाजी पिड्ड्यार जाता अशें विक्रेत्यांचें म्हणणें आसा हे समस्येक लागून सध्या ग्राहकांनी बाजार संकुलात येवपाचें कमी केलां हे समस्ये कडेन कोणूच लक्ष दिनात अशी कागाळ विक्रेत्यांनी केल्या हांगा सगळें गळटा वयरसून गळटा हांगा पाणी आहा सगळें गळटा थंय गळटा आख्ख्या मार्केटान गळटा मातशें लक्ष दिया मुन्सिपाल्टी वचून कंप्लेंट दिली तरी मुन्सिपाल्टी आयकना धाडटा म्हणटा आनी सगळें गळटा पळय सगळें पाणी हांगा मातशें लक्ष दिया येवपाक गळटा थंय गळटा कांदे बटाट्याची थंय गळटा सगळें भिजता कांदे बटाट मातशें लक्ष दिया सांग मुन्सिपाल्टी मातशें येवन पळया तरी हां सगळे कांदे पडटा कांद्याचेर टीप 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 पाणी पडटा हां हय कांदे पिड्ड्यार जाता न्हू आमचे भिजले खूब कांदे पिड्ड्यार जाता मातशें लक्ष दिया पळय थंय गळटा ते दुकानाचेर गळटा थंय घालप थंय गळटा पळय थंय बालडी दवरला ते पाणी पडपाक टीप 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 पाणी पडटा कामुर्ल्या हांगासर येवपी मेगा प्रकल्पाची परवानगी रद्द करपाची मागणी करीत थळाव्यांनी पंचायतीक घेराव घालो मेगा प्रकल्पा खातीर रस्ते रुंद करपाचे थारायले जाल्यार लोकांचे जागे वचपाची भिरांत लोकांनी उक्तायल्या
मेगा प्रकल्पांक काडिल्ली नोटीस सरकारान फाटीं घेवपाची मागणी करीत कामोर्लेच्या थळाव्यांनी निशेध केलो. सगळे जाण ऐका, हो तुमच्या कामुर्लेचो प्लॅन. आता सरपंचान कितें सांगला की हो सर्वे नंबर हो सर्वे नंबर तो म्हणटा सेटलमेंटान आसा म्हणून आम्ही परमिशन दिले. ओके, आता तुमका आनी एक सांगता, तुमच्या ह्या प्लॅनान कामुर्लेच्या प्लॅनान हो जो फुडलो रोड आख्खो आहा पळय हॉशेलान वयता हो रोड 25 मीटर दाखयला. फाल्यां सरपंच म्हणटलो घरा मोडा प्लॅनाचेर 25 मीटर रोड दाखयला म्हणटलो. एज पर प्लॅन जर तो काम करतो जाल्यार सगळ्यांची घरां मोडटली. आणि हे लक्षात दवरा, बीजेपी सरकारान गेल्या विधानसभेन कायदो काढला, जर रोड वायडनिंग करपाक जाय आणि जर कोणाचे घर वयता जाल्यार तेका फक्त नोटीस वयतली, परमिशन विचारचे ना. आख्या कामुर्लेकारांक सांगता, तुमकां फक्त नोटीस वयतली, तुमचे घर काढा, 15 दिसाचो टायम येता दिता म्हणून, आणि तुमकां कोणाचेच परमिशन लागचे ना. हो कायदो ह्या बीजेपी सरकारान काढला. कित्याक हे डोंगर सगळे विकलेले आसा, व्हडले मेगा प्रोजेक्ट हांगा येवपाचे आनी तांकां व्हडले व्हडले गाडयो हांगाल्यान व्हरपाचे आहा म्हणून. आमचे कोणाचेच चिंतचे ना. न्यू वोट बँक थंय क्रिएट जातली, तुमी मागीर मरा नाल्यार कितें जाय ते करा. सरकाराक पडलेले ना आनी ह्या पंचायतीक पडलेले ना. आनी हो तेंचो प्लॅन आसा. कित्याक हे सगळे आतां हे पळय हांगा इंडस्ट्री दाखयला देव जिटिया कडेन हांगा तेंच्यांनी लो कॉस्ट हावजिंग घाटयांक लागून 20 पॉयंट प्रोग्राम घाटयांक लागून दाखयल्लो. ह्या पंचायतीन हांगा अप्रूव जाला हो प्लॅन. आनी हे सगळे हांगा हो सरकार जर हाडपाक लागलो आख्खो डोंगर काबार जातलो, सगळे उदक व्हांवून तुमची घरां लाटून काबार जातली वयतली. आनी हे हांगा कोण ते सांगनात वयल्यान परमिशन लास्ट पंचायती कडेन परमिशन कित्याक येता? पंचायती कडेन येता कित्याक पंचायतीक सगळे खबर आसता गांवांत उदक आसा काय ना, लायट आसा काय ना, रस्तो आहा काय ना, बाबा तो प्रोजेक्ट येयल्यार कितें जातले, उदक व्हांवून खंय येतले, सिवेज व्हांवून खंय येतले, एनवायरमेंटाचेर डॅमेज जातली काय ना, शेतां पाड पडटली काय ना, घरां मोडटली काय ना, रस्तो हे सगळे पंचायतीन पळोवपाक जाय. हे जे सांगतात पळय हे लोकांक कळटा पिशान. आनी ह्या सरपंचान ती फालतू नोटीस काडून फेक नोटीस काडून देवा कडेन जिटिया कडेन तेणी फटींगपणां केल्ली आहा. न्ही देवा कडेन फटींगपणां केल्ली आहा. तो आतां हांगा लोकांक पिशान काडटा. आमकां कायदे शिकोवपाचे ना न्ही. आनी सरपंचान भायर येवन हांगा आन्सर करपाक जाय की आमी जो मेरेन सरपंच हांगा आमकां रिप्लाय दिना इन्स्पेक्शन केन्ना काडटा आमी हांगाच्यान हालचे ना. सिंपल, आमकां इन्स्पेक्शन जाय. शिरगांवच्या सरकारी शाळेच्या भुरग्यांनी शुक्रारा दिवचल पालिकेच्या लाखेरी हांगा आशिल्ल्या कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाक भेट दिली. प्रकल्पांत ओलो आनी सुको कोयर वेगळो कसो करतात, कोयराचेर प्रक्रिया कशी करतात ते विशीं विद्यार्थ्यांनी माहिती जाणून घेतली. विद्यार्थ्यां वांगडा शिक्षक आनी पालक आशिल्ले. अभ्यासाचो भाग म्हणून शाळेन हो उपक्रम केलो. दिवचलचे नगरसेवक विजयकुमार नाटेकार आनी ह्या विद्यार्थ्यांक येवकार दिवन स्वच्छताय राखपाक दर एकल्यान हातभार लावचो असो उलो मारलो. प्रकल्पांतल्या कामकाजाची पळोवणी केले उपरांत विद्यार्थ्यांनी आपले अणभव सांगले. आम्ही पहिले की बायला आपल्या हातीन कसो ओलो सुको मिक्स काडटा ते आमकां पळोवन तेंची ती बायलां कशी रावता तांकां ते आमकां तेंची काकूट कशी दिसली आनी आमचो कसो शिरगांवचो कचरो सगळो हांगा येता. ते कचऱ्यान फ्लॅग ब्लीग आमचो देशाचो फ्लॅग ते कचरो भितर घातलो. ते आमकां शेळकर दिसले. लोकांक ते कळना आमचे फ्लॅगाची कितें किंमत ते लोकांक कळना, ते आमकां कळटा. आनी ते आमी ते फ्लॅग बी उडयता पळय हें करता पळय ते बंद करपाचें आनी प्लास्टीक सगळो कचरो ओलो सुको वेगळो करपाचो आनी सगळे प्लास्टीक बंद करपाचें. आमच्या शाळेन खूब एक्टिविटीज करता आनी आयज आमकां टिचरीन कचरा प्लांटाचेर हाडला आनी आमी भितून वचून आमकां कितको त्रास जालो, कितको वास येयलो आमकां. आतां तुमकां विनंती करता की तुमी जो कचरो करतात तो तुमी सायडीक ओलो आनी सुको सायडीक काडून दवरा. जे सिंगल यूज प्लास्टीक जे आसा तेजेर बंदी घातलेली आसा तेन्ना ती बंदी पेपराचेर येता. लोक म्हणटा की ही पेपराचेर आसा आनी सत्य ना. पूण सत्य जर करपाक जाय जाल्यार हें सगळें भुरग्यांच्या तेंच्या पालकांच्या हातीन आसा. म्हूण हांव विनंती करता की तुमी फक्त पेपर वाचता आनी बाकीच्यो गजाली सगळ्यो करता. एका एक्सिडेंट जालो आनी कितें केलें पूण कचऱ्या बद्दल हांवें पळयलें जाल्यार खुबशे संस्था उलयना. बाकीचे पंढरपुरा वारीक वयता तुमी, देवा बद्दल खूब करता पूण तुमी ते देवाची फुलां व्हरता प्लास्टिकान व्हरता म्हणजेच तुमी देवाक घुसपटयता. हांवें पळयलें की खूब जाण देवाची फुलां म्हणटा आनी ती व्हाळान सोडपाक करता. पूण तुमी जर ती फुलां तुमच्या जर ती कितें हार बीर आसा ते तुमच्या झाडांक घालूंक शकता.
नाजाल्यार आमकां नगरपालिकेन हाडून दियात, उदकान घालूं नाका। हांव परत परत लोकांक विनंती करता की तुमी हे न्हंयो दर्यो भरतले आनी तुमी कितें करता, ती प्लास्टीकच्या पिशवेक 8 गाठी मारता आनी हें करता आनी एका सायडीक वचून तो ब्लॉक जाता। म्हणून ह्यो थोड्योश्यो गोश्टी बंद करा। आपल्या दर एका प्रश्नांतल्यान सरकारात जाप विचारपी समाज वावरपी शंकर पोळजीचो नवो व्हिडिओ मुखार आयला। नव्यान बांदकाम केल्ल्या पेडणे मालपेच्या महामार्गाचे MVR कन्स्ट्रक्शन कंपनीन उण्या दर्जाचें काम केलं असो आरोप शंकर पोळजीन केला। अजून महामार्गाचें उक्तावण जावंक ना आनी पालसाणां कोसळपाच्यो घडणुको घडटात म्हणून पोळजीन तिडक उक्तायल्या। महामार्गाचें काम उण्या दर्जाचें केल्ल्या खातीर MVR कन्स्ट्रक्शन कंपनी काळ यादीत घालची अशी मागणी लेगीत शंकर पोळजीन ह्या वेळार केली। हांव आयज पेडण्या मालप्या हायवेचेर आसा आनी हो न्यू बायपास रोड, हो जो न्यू आतां MVR कन्स्ट्रक्शन जो रोड करतात, जी आमची झाडां मारली, हो डोंगर कट केलो, सत्यानाश केलो सगळ्याचो, आनी हो आतां न्यू बायपास रोड जो करतात हेची परिस्थिती म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळोवपाक शकता। हे जस्ट आतां कोसळ्ळा आनी सगळे रस्त्याचेर येयला। आतां ह्या रस्त्याचें अजून ओपनिंग जावंक ना, रस्ते गाडये वचपाक स्टार्ट जावंक ना। आतां जर सपोज गाडये जर वयताले हेवटेनच्यान आनी हे कोसळ्ळले सपोज, जाल्यार रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेता? आयज जे हे MVRची जी क्वॉलिटी आहा कामाची, एक नंबर थर्ड क्लास क्वॉलिटी सारकी वयता थंयसर वयता ते रस्तो नेमला, कॉन्क्रिटिंगाची क्वॉलिटी बरी ना कितें। आनी आयज हो डोंगर जो ज्या पद्दतीन कट केला कितें टोटल नॉनसन्स। आमी एका सिव्हिल इंजिनियरींग म्हणपाक शकना आनी खंयचोच कॉन्ट्रॅक्टर असले फालतू काम करचो ना, कित्याक डोंगर सुद्दां कट करपाक एक सिस्टम आसता। आमी जशें मायनिंगान पीट मारता न्हू ते टायप हे सगळे सिस्टमान जावपाक जाय आसलें, पूण डायरेक्ट मशिनां हाडले, खरवडले आनी लांबच्या लांब हे आतां तेंच्यांनी पोखरून सकयल कॉन्क्रिटिंगाचें काम जालें हेंचें। आनी हे तेचें एग्जाम्पल पळोवपाक शकता कितें हे जस्ट कोसळ्ळा, आतां फुडेंय कोसळ्ळा, थंयसर फाटल्यानूय कोसळ्ळा, इतचे कमीच कमी 8 ते 10 जाग्यांचेर कोसळ्ळा सगळें कितें। आतां म्हाका सांग, सरकाराचो लक्ष आसा हेचेर? आमचे जी PWD डिपार्टमेंट म्हणनाका, GSIDC म्हणनाका, हे जे तुमी कामां दितात न्हू, तुमचो लक्ष आसा हेचेर? तुमचे इंजिनियर लक्ष दवरता हेचेर? आतां फाल्यां सकाळी कितें बरें वायट जर जालें सपोज, कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता? आतां हे रस्ते तुमी डोंगर पोखरून बांदल्यात कितें, तुमी सारके बांदूंक ना, रिटेनिंग वॉल घालता, आमकां जाल्यार दिसना ती रिटेनिंग वॉल सुद्दां उरतली कशी कित्याक। आतां वयल्यान जर खंयचो एक फातर येवन कोसळून जर सकयल पडलो आनी कोण 2 व्हिलर वाल्याचेर पडलो, 4 व्हिलर वाल्याचेर पडलो, व्हडल्या गाडयेचेर पडलो, व्हडलो डिझास्टर जालो, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाची रे? आनी आयज गोंयान MVRन जें काम केलां न्हू, सगळे कडेन पाड घालून सोडलेली आसा सारकी। इंजिनियर यूज केल्यात की हजाम यूज केल्यात तें आमकां खबर ना, पूण काम फालतू एकदम सारकें। म्हाज्या हिसपान जाल्यार MVR कंपनी ब्लॅकलिस्ट जावपाक जाय, कित्याक हेंचें काम जें आहा न्हू, कितें हें काम एक नंबर रस्त्यात काम म्हणूंक शकता आमी। इंदिरानगर वाठारांतल्या रस्त्याचेर घाल्ले बेकायदेशीर गाडे शुक्रारा पंचायतीन माती भरवण केले। रस्त्यार घाल्ल्या गाडयांक लागून रस्त्याचेर येरादारी करपाक त्रास जातालो, ताका लागून 30 जूना पयलीं गाडे काडचे म्हणून पंचायतीन सगळ्यांक नोटीशी धाडिल्ल्यो, पूण गाडेकारांनी गाडे काडूंक नाशिल्ल्यान पंचायतीन पुलिसांच्या मजतीन रस्त्यार आशिल्ले बेकायदेशीर गाडे काडून ही कारवाय केली। गाड्यांचेर बेकायदेशीर घडणुको घडटाल्यो देखून ही कारवाय केल्या। चिमला हेर वाठारांनी जावपी बेकायदेशीर घडणुकांची दखल घेवन कारवाय करतले अशी माहिती चिमलच्या ग्रामविकास समितीच्या समन्वयकान दिली। एक्चुअली हे आमचे लॉंग पेंडिंग डिमांड आहले, कारण आनी कोणें गैरसमज घेवचे न्हू की आमी मुद्दम मायग्रंट्साचे म्हणून आमी काडला। पयले सुवातेर हांव एक VDC कन्व्हेनराच्या नात्यान हांवें कलेक्टराक स्वताक एप्लिकेशन केल्ल्या, कित्याक सेवरल नोटिसीस दिवन तांकां ते हालोवन आहले आनी इतलें कंजेशन जाता की भुरग्यांक पासून इस्कॉलाच्या बसीक रावपाक स्टँड ना। तर हांवें रिक्वेस्ट केलें कलेक्टराक की हिंगा पार्किंग खूब जाता, रातचे कंजेशन खूब जाता, ते बरे भाडे सगळे आहा ते इलिगल विदाउट एनी लायसन्सीस, मागीर न्हू आहलेले कामां जाता ह्या गाडयांचेर, इलिगल एक्टिविटीज चालू, माल प्रॅक्टिसीस जाता हिंगा। हे पासत हांवें एक कलेक्टराक लेटर केल्ले आनी आयज डेप्युटी कलेक्टरान आमचे ह्या उल्ल्याक आमकां हे केले आनी तेणेन आमकां एक इनिशिएटीव असो घेतलो की सगळे गाडे हांगाचे काडटले। इतलेंच न्हू, तुमी म्हणशात की फकत इंदिरानगरान आमी हे करतले, पूण सगळे जाग्यांचेर ज्यो इलिगलिटी चलता
आम्ही हेचे दखल घेतलेली. एज अ BDC कन्व्हेनर आय प्रॉमिस टू द पीपल ऑफ चिंबेल that wherever there are illegalities of these type of shop owners, I will take action on them. The Deputy Collector requesting you, henceforward no licenses should be provided to the people on this road to Encode. This is a very beautiful ancient chapel. It has blocked everything by these illegalities, and the name of the chapel is also getting spoiled because illegal things are going on like madka gambling and prostitution also, drugs also, everything is going on over here. So I am very grateful to the Sarpanch also and to its panel and to the collector for taking this initiative. बेकायदेशीरपणान कत्तलखानो चलयल्ल्या प्रकरणावयल्यान बाणावलेच्या जोस पर्यटो हाका कोलवा पुलिसांनी अटक केली. बेकायदेशीरपणान बांदून दवरिल्ल्या 5 बैलांची 4 गायींची आनी एका पाडकाची पुलिसांनी सुटका केली. बेकायदेशीर रितीन कत्तलखानो चलयता अशी कागाळ सांबाळेच्या ध्यान फाउंडेशन गोशाळेन केल्या उपरांत पुलिसांनी ही कारवाय केली. दिवसाचे नुस्तें मार्केट सध्या पेटलां. नुस्त्याची टंचाय तातूंत नुस्तें म्हारग. गांवठी नुस्त्याचें मोल आयकतकीच कपला काटयो पडटात. नाका तें नुस्तें अशें म्हणपाची पाळी विक्रेत्यांचेर येता. सामान्य लोकांनी तर सध्या नुस्त्याच्या मार्केटा कडेन फाट केल्या. खोल समुद्रांत नुस्तेमारीक बंदी आसतनाय व्हडा प्रमाणात नुस्तें खंयच्यान येता असो प्रश्न विक्रेत्यांनी उपरासला. तरी दिवसाच्या नुस्तें मार्केटांत बांगडे, सुंगटां आनी हेर समुद्रांतलें नुस्तें उपलब्ध आसा. हे नुस्तें खंयच्यान येता ते विशीं नुस्तें मोगी मदीं प्रश्न उपरासला. जाल्यार नुस्तें ताजें आसता असो नुस्तें विक्रेत्यांचो दावो आसा. सुद्धा समुद्राचे नुस्तें मार्केटान येता, मोठ्या प्रमाणात येता, पूण तेजो दर सामको म्हारग आसता. त्यामुळे आनी गांवठीचो दर तर सामकोच म्हारग आसता. हे बंदी आसतना हे नुस्तें कशें समुद्रांतलें हे नुस्तें ते विकतात आनी तेजो रेट कसो कितें आनी हेजी सारकी मातशी चवकशी जावपाक जाय. ते खावपाक खरेंच योग्य आसा काय ना. ते दोनूय नुस्त्यांचो जर रेट पळयलो जाल्यार दोनूय नुस्तीं म्हारग आसा. सामान्य मनशाक ती परवडणारी ना. त्यामुळे सरकारान हेजेर कितें तरी रेट ठरोवन सामान्य मनशाक नुस्तें खावपाक मेळटा अशें कितें तरी रेट लावपाक जाय. बोटी बिटी वयपना तरी पूण ताजें नुस्तें येता तें आमी हाडटा. म्हारग आसा सगळें. आयज तूं बांगोल्ल्यो पळोवं शकता 4,500 रुपया रेट जाल्ली 20 किलो. तरी पूण लोक म्हणटात तुमी म्हारगूच विकता बाजारांत म्हणटा. सगळे नुस्तें ताजें हाडलें पाकिटाचे बांगडे सगळें नुस्तें ताजें येता. फक्त लोक गिऱ्याक ना. गिऱ्याक सगळें नुस्तें पाकिटाचें विकता म्हणटा. दत्तवाडी म्हापशेच्या सेंट ब्रिटो विद्यालयाची फातरांची राखणे वणत रस्त्याचेर कोसळ्ळी. वणटी वांगडा माडूय पडिल्ल्यान विजेच्यो चरयो तुटल्यो आनी वीज पुरवण बंद जाली. राखणे वणत कोसळिल्ल्यान वणटीचे फातर आनी माती रस्त्याचेर आयली आनी रस्तो येरादारी खातीर बंद जालो. सुदैवान त्या वेळार थंयच्यान कोणूच वचनाशिल्लो. ताका लागून व्हडली दुर्घटना टळ्ळी. लास्ट इयर आमी तांकां कोलॅप्स जाली तेन्ना आमी नोटीस दिल्ली तांकां स केल्ली की फुल्ली वॉल आसा पळय ती डेंजरस आसा म्हणून. आनी तेंच्यांनी तेजेर आजून कांय एक्शन घेवंक ना. आनी आयज ती वॉल कोलॅप्स जाल्ली आसा. आनी MLA कडसून म्हाका अशें मॅसेज आसा की ही वॉलाक तेणीन MLA लॅडांसून ही कन्स्ट्रक्ट करपाक ऑलरेडी एप्लाय केल्लें आसा आनी टेंडरींग जाल्लो आसा. ओपन जावंक ना अजून. हेज्या फुडें हें काम जातलें. पूण आतां हांगासर अशें जावन दिसता की आतां ही कोकोनट ट्री आसा ती कोलॅप्स जावपाची आसा पोजिशनान. आनी लायटूय कनेक्शनूय हांगासर तुटला थोडें. ते बी आमी फायर ब्रिगेड प्लस इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाक बी आमी इन्फॉर्म केला आनी ते आतां येवन कितें ते करतले. आनी फुडें आमकां JCB अरेंज करपाक जाय क्लियर करपाक रोड मातसो ज्या तरेन हांगासर लोकांक मुवमेंट जातले. तेच तांकां आमी लास्ट इयर सुद्दां सांगलेलें की फुलूच वॉल तेंची कोलॅप्स जाली की ताका ड्रेनेज ना भितरसून. ते उदक थंयसर उरता आनी ती सोक जाता उदक आनी ती वॉल कोलॅप्स जावपाची अशें हें जाता तेजें. आतां ही फुडली आसा ती फूल वॉल ती आतां कितली मिटर घेता ते एक्झॅक्ट म्हाका खबर ना. पूण अरावंड 22 लॅक्साचो आसा एस्टिमेट तेजो. कुडचणेच्या गार्डनात उदक भरून तहळें जालां. ह्या गार्डनात भुरगीं सांजे वेळार खेळपाक येतात. ह्या गार्डनाची जापसालदारकी रान खात्या कडेन आशिल्ली पूण तांचें लक्ष नाशिल्ल्यान अशी स्थिती जाल्या. GSIDCच्या प्रकल्पा खातीर संरक्षण वणत बांदिल्ल्यान तें उदक सुरळीत वचपाक वाट ना आनी पावसाचें उदक गार्डनांत भितर भरून उरता.
कुडचडे नगरपालिका रान खात्या कडेन उलोवन हो प्रश्न सुटावो करतली अशें उतर नगरसेवक बाळकृष्ण हडलकरान दिलां। जाल्यार हो प्रश्न सुटावो जाय मेरेन पालकांनी आपल्या भुरग्यांक घेवन ह्या गार्डनात खेळपाक येवचें न्ही अशें आवाहन शिवयोद्धा संघर्ष युनिटचे अध्यक्ष विनेश प्रभुदेसाई हांणी केलां। हांव परतून एकदां सांगता की लोकांक मागीर ती टिका दिसता, हांव कितें उलयत सजेशन दीत जाल्यार ती लोकांक टिका दिसता, बट इट इज टिका न्ही, इट इज सेन्सिबल थिंग की सिवरेजीचें जें काम चल्लां ताजे माती जी आसा ती काडून गटारान उडयल्या, ती गटारां क्लीन केली ना, ती म्हणटा लास्ट कावन्सिलरांनी क्लीन करपाची, म्युन्सिपालिटीन क्लीन करपाची। म्युन्सिपालिटी डजंट हॅव द कॅपॅसिटी टू क्लीन दॅट मच ऑफ मड। हाका लागून सगळी गटारांची चोक जाल्या, ब्लॉक जाल्या, त्या कारणाक लागून उदक सगळें वयर येवन रस्त्यार भरता। रस्त्या वयल्यान ताका वाट ना म्हणटकीर अश्यो ज्यो प्लेसीस आसा, पब्लीक प्लेसीस, गार्डन आसा, आमच्या म्युन्सिपालिटीच्या सायडीनच जी एरिया ओपन एरिया आसा थंय थोडी दुकानां आसा, हाजे थोड्याच वेळा पयलीं म्हाका ते कंप्लेन करताले, थंय उदक भरलां, त्या दुकानांनी सगळें उदक वता। सो रिजन, मेन रिजन इज ही सिवरेजीची माती जी भितर घाल्या, ते दॅट इज द मेन रिजन वॉट आय फील। तेच फाटी एक व्हिडिओ आयलो, कोणें पळयलो आसतलो, केजीचे म्हाका दिसता लोवर केजीचे काय ल्हान भुरगीं एकमेकाक मारता, बडयता। ह्या असल्या सिच्युएशनाक जर तर ती भुरगीं थंय गेलीं, खेळटा खेळटा कोणी पडलो, समज घोळ्योन पडलो किंवा एकमेकाक मस्ती करतना एकमेकाक समज उदकान बुडोवन धरलें, भुरग्याक समज कितें बरें वायट जालें, रिस्पॉन्सिबल कोण? सो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणें तरी घेवपाक जाय, ना जाल्यार हें उदक जें भरलां तें काडपाक जाय। हांव परतून सांगता, वॉर्ड म्हजो, नाजाल्यार लोक मागीर येतले तुजो वॉर्ड सांगतले, तांकां खबर ना जाल्यार सांगता, इट इज माय वॉर्ड, बट गार्डन जें आसा मेंटेन करपाक दिलां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान। म्युन्सिपालिटी हॅज नो रोल टू प्ले ओवर देर, पूण फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक दिलां। सो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हें मेंटेनन्स करपाक जाय, आनी तें करपाक म्युन्सिपालिटीन तांकां सांगपाक जाय, बाबा अशे अशे प्रॉब्लम्स जाता थंय। सो दॅट जे रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा ती रिस्पॉन्सिबिलिटी म्युन्सिपालिटीन करपाक जाय। हो पळोवपाक गेल्यार स्विमींग पूल जाल्ला गोंया भुरग्यांक, जेन्ना सरगुंडी जावं झोपाळ्या आसा तांकां झोपाळ्या पेक्षा तांकां स्विमींग करपाक लागून उदक भरून दवरलें काय दिसता पळोवपाक, अशें दृश्य जाल्लें आहा। पूण कारण कितें हें उदक जावपाक अशें, ते जे GSIDCन जो प्रोजेक्ट चला पळय पलतडीन ते सायडीन, तेणी रिटेनिंग वॉल बांदला। सो तो रिटेनिंग वॉलाक लागून तें सगळें उदक चोक जावन आसा। तेणी तें उदका प्रोविजन केलें ना, नॅचरल फ्लो आसता पळय उदकाचो, तो फ्लो वचपाक लागून, उदक वचपाक लागून वाट दवरप आसता, पूण तेंच्यांनी तें केल्लें ना, आनी वाट दवरला ते सुद्दां वॉटर लेवला वयर, सो सकयल तें उदक तुंबून आसा। आनी हे आतां सामकें धोकादायक जाल्लें आहा। हांव एक ह्या माध्यमांतल्यान एकूच आमच्या थळाव्या लोकांक अपील करूं सोदतां की हांगा तेंच्यांनी ह्या पावसाक सद्या उदक भरले कडेन आहा, त्या खातीर हांगा भुरग्यांक घेवन हांगा खेळपाक येवची न्हू आनी आपल्या भुरग्यांक धाडची न्हू, कारण हांगा कितेंय घटना घडोवंक शकता, दुर्दैवी घटना घडोवंक शकता, त्या खातीर हांव ह्या लोकांक अपील करता। आवाज गोंयचो हे बुलेटिन हांगा सोंपता। हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता, आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV।